नायजेरियन म्हणा तुम्ही किंवा तो कोण मांद्रे, हांव विष्णू वाघाचे उलयना बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू पॉलिटिसायज इन इश्यू. तो मांद्रे एक कोण तरी नांव विसरलो, त्या मांद्रे मनशाक उडयला आनी डस्टबिना उडयला, ताजे अगेन्स्ट कांयच जायना इवन दो ही हॅज गिवन नेम. सो ह्यो ज्यो बाकीच्यो गोश्टी आहा ड्रग्स मागीर ह्यो गव्हर्नमेंटाच्या अगेन्स्ट वतल्यो, ह्यो ज्यो निगेटिव्स आहात दे आर फार मोर दॅन द अदर गुड थिंग्स विच हॅव हॅपन. सो ह्याही बेजिसाचेर कितली ताजेर इम्पॅक्ट जातलो हो कळना, पूण एक मोठो इम्पॅक्ट जातलो म्हूण तो काँग्रेसीन जें केल्लें आसा घाण, त्या घाणीचो फायदो दुसरी कोणाकय जातलो. कोणाक जातलो संकल्प? तू कितें दिसा बीजेपीक जातलो काय आम आदमी पार्टीक जातलो? ना घाण केल्या ना फायदो तर जावपा जाय कोणा तरी. घाण न्हू, जे काँग्रेसीन फाटल्या टायमाचेर मिस्टेक केल्लेली ती कितें मिस्टेक आतां आमी लोकां कडेन अप्रोच जावपाक लागलेले आसा, लोकांचे वांगडा बातचीत आमची चालू आसा, उलोवप चालू आसा आनी लोकांचो आतां जो पल्स आमी पळोवपाक गेलो जाल्यार तो खूब चेंज जाल्लो आसा. कित्याक एका टायमार जे फाटले जाले ते कित्याक आतां पळोवपाक गेले जाल्यार जशें बाब आमदारान सांगलेलें आसा की बीजेपीन तेंच केल्लेलें आसा, जे आयज बीजेपीन केल्लेलें आसा, जो गव्हर्मेंट चलयता आसा. लोकांक एक अपेक्षा आसलेली परिवर्तन कितें तरी बरें जातलें म्हणून, बट आयज तूं पळोवपाक गेले जाल्यार हर मनीस जो मेळलो मनीस तो रडटा, तो म्हणटा आयज आपल्याक धंद्याची वाट लागला, आयज आपल्याक जो आपूण जोडटालो ते आपली जोड बंद जालेली, हर ताका मनीस रडपाक लागलेलो आसा. गोंयची जी इकॉनॉमीक आसा ती आमची इतली डावन जालेली आसा. तेन शिवाय जे आतां बाप आमचे फाटल्या दिसांनी सांगलें आमदारान, जे बीजेपीचे जे सरकार चलयता पर्रीकर, तेणेन हर कॉन्स्टिट्युएन्सीक वर्साक तो म्हणटा 25 ते 30 करोड रुपया मेळटा. बट आयज हे पयशे जे आयज हाडटा हे ते कितें मॅक्सिमम आमी पळयलां ते लोन घेता हे करता घेवन आयज ते चलोवपाक लागला ही स्किमी. आयज स्किमी जी 10,000 लोकांक बायलांक दिल्लेले आसा आनी जी लाडली लक्ष्मी दिल्लेली आसा, आयज हो क्रावड हाडपाचो जो मोदी येता तेच्या लागून तो क्रावड हाडपाचो. आयज हर कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेंकां लाडली लक्ष्मी दिल्लेली आसा त्या बायलेक आफोवन घेतले आसा, तुका जी लाडली लक्ष्मी दिल्ली आसा आनी कोणाचे पेंडींग आसा, हे तुजे पेंडींग आसा, ही तुमकां 15 नांवां दिया. ही 15 नांवां दिया, ही 15 नांवां दिया. हाडपाचे ही प्रयत्न हे सरकार तांचे सरकार आशिल्ले त्या वेळार ह्यो स्किमी तांच्यांनी करपा जाताल्यो आनी लोकांक हे सगळे बेनिफिट दिवपा जाताले. ताजे म्हणणे तुम्ही ज्या हांकां स्किमी दिल्यात तांकां आपोवन सांगतात की तुम्ही येयात, तुम्ही सभे येयात, दबाव वाडटात की सभे येयात. एक लक्षात दवरपाक जाय, जर तर दबाव हाडटा जर जाय, वोटिंग करता आसतना एक सिक्रेट बॅलेट आसता, थी वचून दबाव चलचो ना. आयज दबाव जर आमी हाडलो जर जाय ताजे रिपरकेशन्स इलेक्शना वेळार येतली, निश्चितपणान तुमकां फायदो जातलो. आयज जर धरून मारून हाडटा जर जाय जाल्यार निवडणुकीच्या वेळार ताजो हात धरून कोण व्हरचो ना. ह्या सभेक जर 1 लाख उपस्थिती हाडली, 1.5 लाख उपस्थिती हाडली म्हणून ते मतदान जातलेच अशें कांय ना. आमकां खबर आसा आमी आमचे जे लोक येतले ते ह्या सरकाराक आशिर्वाद दिवपाक येतले. आमकां जे लोक जे मेळटात हे सरकार बरें चलयलें म्हणून येतले, दबावान कोण येवचोच ना. आनी एक अशें एग्जाम्पल दाखोवन दिवचें की जे कोणाक फोर्सिबली दबाव हाडून हाडला. तुजें म्हणणें कितें अजून पर्यंत आमचे जर गांवां भितर मिटींग जाय, मोदीच्या सभेचो फायदो बीजेपीक जावचो ना काँग्रेसीक जातलो? हांव म्हणटा मोदीचो फायदो कसो बीजेपीक जावपा ना. हो टोटल तूं म्हणटा तो फायदो आमच्या काँग्रेस पार्टीक जातलो. आयज मोदीचे जे उलोवप आसा ही इज अ गुड ऑरेटर, बरो स्पीच दिता, सगळे जाण आमी मान्य करता, बरो उलयता. बट तेजी जी भाशा आसा ती भाशा जशे बाब काकोडकर बाबान सांगले आसा, गोंयकारांक आमच्या आवडपा ना. तेजी हर भाशणान तेजी ही फटिंगपणां आसता. तेणे आयज आमची इंडियाची हिस्ट्री चेंज केली कितल्याच वेळा. फक्त फिगर्स जे आसता बीजेपीन मोदीची सभा गोंयांत घेवपाचो फायदो काँग्रेसीक, हेजो फायदो काँग्रेसीक जाता, हेजो चडांत चड फायदो काँग्रेसीक. कितें दिसता की हो जो एकूण एंटी इनकम्बन्सी फॅक्टर आसतलो सेंटराचो, ताजो फायदो बीजेपीक चड वतलो गोंया भितर काय आम आदमी पार्टीक चड वतलो? आनी मोदीची सभेचो फायदो खंयचे वटेच्यान स्विंग जातलो? ना, मोदीच्या आतां कशें मार्च 2012 पर्यंत आमी कितें म्हणटाले की बीजेपी इज अनटचेबल फॉर मायनॉरिटी. आज मोदी बाबतींत तांच्यांनी तशेंच विधान केले. जो पर्यंत प्रत्यक्ष लोक आपलो कॉल दिना तो पर्यंत अशी उलट सुलट हे करता. म्हाका दिसता की मोदीन ज्या प्रकारे वातावरण देशान निर्माण केला ताचो तांकां स्वाभाविकपणे लाभ मेळटलो. हय, त्या बद्दल दुबाव ना, निश्चितच मेळटलो. तो कितल्या प्रमाणात मेळटलो हे त्या परिस्थितीचेर त्या वेळच्या अवलंबून. कारण इनकम्बन्सीक हय सगळ्यांत चड फायदो कोणाक जातलो? बीजेपीक जातलो काय आम आदमी पार्टीक? केंद्रांतली जी एंटी इनकम्बन्सी आसा त्यामुळे
एक लोकांक दिसता की एखादो पक्ष हो आपलो असो म्हणून जाय म्हणून, म्हणजे जशें दिल्लीन दिसले तशें देशभरातल्या लोकांक दिसता की आमी सगळ्या प्रकारच्यो राजवटी पळयल्यो पण आमकां एक आमचो असो पक्ष जाय म्हणून. परंतु तो पर्याय दिवपा इतलो सक्षम अजून आम आदमी पक्ष जावना. जे लोक निश्चित पळयता की काँग्रेस आनी बीजेपीक दोगांयकूय पर्याय म्हणून आमी हाजे कडेन या म्हणून ज्या पद्दतीन लोक त्या पक्षाक जॉयन जावपाक लागल्या. आम आदमी पार्टी इज एक राजकीय पक्ष म्हणून लोक पळयना, ती एक चळवळ म्हणून पळोवपाक लागल्या. एक ती सुरवात आसा. त्यामुळे आताच ते नुकते लढाईक उभे रावले, ताच्या पयलींच ते जिखले अशें म्हणून सक्षमपणान तुम्ही दिसनात अजून पर्यंत टू फायट गोंया भितर तरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. हें जातलें इलेक्शन मेरेन काय टायम कांय लागतलो? अर्थान खरेंच तें कित्याक काय म्हणल्यार आमी एक्सपिरियन्स्ड पॉलिटिशियन्स न्ही, आमी पॉलिटिक्सांतले मनीस न्ही, पूण आमी ज्या तुमी पळोवपाक लागले की जे लोक जॉयन जातात क्वांटिटी ऑफ पीपल इज डिफरंट अँड क्वालिटी ऑफ पीपल इज डिफरंट. आमगेले जे लोक येतात ताजी क्वालिटी पळयली न्ही जाल्यार मागीर तुका कळटा की कशें तें जम धरतलो. आयच्यान 4 म्हयने इलेक्शन 4 म्हयन्याचेर आसा. दिल्लीत 2 म्हयने पयलीं अशी सिच्युएशन आशिल्ली की आम आदमी पार्टी एक सुद्दां सीट मेळना. जस्ट इलेक्शन पयलीं आठवडो 10 दीस पयलीं म्हणटाले आम आदमी 4-5 सिटां 6 सिटां 60 सीट मेळटली म्हणून. पूण एक्चुअली तांणी जो अचिवमेंट केलो, जो अंडरकरंट आशिल्लो, नॉट अंडर करंट, it was the manner in which we are doing the job. We are doing 50-50ची मिटींग. ती कोणाक appealing दिसनात पूण त्या मनशाक पावली ती मेसेज. द मेसेज इज टेकन बाय दॅट पर्सन. ताका कळ्ळें what how we were being fooled for last 60-70 years. तुम्ही पर्क्युलेट जातात बट घडये ते व्हॅल्यूवर दिसची ना, पर्क्युलेशन आसतलें दिसचें ना. लास्ट पर्यंत आमकां अंडर एस्टिमेटच जातलें. आणि बरें न्ही एकवटेच्यान. हय. सर एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारपाक आनी ह्या पॉयंटा वयल्यानूच मुखार घेवन की तुमचो मेजर जो अजेंडा आशिल्लो तो आशिल्लो करप्शन, काँग्रेसीचें करप्शन. आतां करप्शनाचो अजेंडा तांणी व्हेलो तुमच्या हातांतल्यान. इवन आम आदमी पार्टीन मोदीचो एकूण जो सगळी सभा जाताल्यो त्यो करप्शनाच्या हाजेर जाताल्यो. हे स्कॅम ते स्कॅम ताणें आपलो मेन अजेंडाच तो केलो आणि खंय तरी तुमचो अजेंडा सायडलायन जालो ना की आता तुमच्या हातांत कितें उरलें, खंयचो अजेंडा उरलो? दिल्लीचे राजकारण एक वेगळें आणि दिल्लीचे राजकारण बेसिकली काँग्रेसीक लोक इतके फेडअप जाल्ले आणि इट वॉज अ स्विंग टू बीजेपी. इन बिटवीन बीजेपी लायक माइंडेड आप मध्ये आयले ना जर जाय जाल्यार बीजेपी लायक माइंडेड म्हणटा तुमी. हांव म्हणटा आम आदमी ह्या हातूंतल्यानच आयिल्ले. म्हणजे तांचे एक समविचारी खंय तरी एक हें आसताली पूण ते चड अपिलींग जाले कारण तांचे हो एक एक्सपरिमेंटेशन. पीपल हॅव नॉट सीन देम वर्किंग, दे हॅव एश्युअर्ड. आणि आता कळटलें आम आदमी जर चळवळ मुखार चळवळच ती चळवळ म्हणून मुखार वतली जर जाय दे हॅव टू प्रूव बिकॉज एवरी टायम यू जस्ट कॅनॉट. तुमचो अजेंडा तांणी व्हेलोच दिसना. आमचो अजेंडा टू सम एक्सटेंट इट वॉज अ कॉमन अजेंडा. वी बिंग पळय आमी जेन्ना पार्टी वाडटा त्या बरोबर पार्टी वेलो विश्वास खुबशे जाणांचे खूब वर्सां काम केल्या नंतर खंय तरी एकट्याचें काम जालें ना, खंय तरी सुसेगादीन उरता. आम आदमीन हें सगळें 100% करपाक लागतकच तांकां सक्सेस मेळटलें. They are too early. It is too early to tell anybody that they will succeed in this. This is an experiment that people have given there in their. Delhi might not be a repetition in rest of India and Goa. Not at all. दिल्लीचे सामके चडच जाल्ले काँग्रेसीन ते घाण केल्ली म्हणून तांकां एक चान्स पडलो. अदरवायज पसून तुम्ही पळयात की काँग्रेसीच्या वेळान ते स्विच ओव्हर कितले जाल्ले. बीजेपी दिल्लीत चड बीजेपी आसा न्ही, आम आदमी परसय बीजेपी चड आसा. हाचो अर्थ कितें आसा की बीजेपीक सामकेच हे सकयल उडयले ना, बीजेपीक बरोबर घेवन गेल्ले आसात. Whereas they were very strong and that experiment was started very hypothetical question but still I am asking this. फाल्यां जर अशी परिस्थिती येता की तांचो सपोर्ट घेनासतना तुमची केंद्राक सरकार जायना, तुमकां परवडटलें तांकां घेवन वचपाक? आमी म्हाका दिसना की आमची तांकां कितें अनटचेबिलिटी आसा म्हणून. तुमची अनटचेबिलिटी ना. नेवर, बिकॉज वी एप्रिशिएट. आमकांय जर आम आदमी सारखे जर सरकार जर सगळ्याकच चलता जर जाय, आमचे कडेन जे करपा जाता जर जाय जाल्यार यू आर ओपन फॉर इट. Of course, मोदीची अनटचेबिलिटी बी आसा. असा की हायपोथेटिकल न्ही, दिस अ हायपोथेटिकल क्वेश्चन. म्हणजे तरी दिसता की आम आदमी इज ऑन अ सिमिलर लाइन्स टू बीजेपी प्रोवायडेड दे प्रूव्ह दॅट. ताणे ऑलरेडी तुमकां आमची म्हणपाक सुरवात केली. दुसरें आतां ताणी सुरवात केल्ली त्या पयर पॉयंटाचेर ते एंटी इन्कम्बन्सीचेर. दिल्ली तुमी पळयली न्ही जाल्यार देर वॉज ए काँग्रेसी अगेन्स्ट डबल वॅमी आशिल्ली. म्हणजे सेंटराकय काँग्रेस, स्टेटीकय काँग्रेस. म्हणजे एंटी इन्कम्बन्सी वॉज ओनली अगेन्स्ट काँग्रेस. तरी आसतना आम आदमी पार्टीन बीजेपीची सिग्निफिकंट वोट व्हेली.
काँग्रेसीची वेली ती वेलीच, एक्झॅक्टली बीजेपीची वेली, बीजेपीची पर्सेंटेज शेअर बरोबर, कमी जाल्लो डेफिनेटली द अँटी इन्कम्बन्सी गॉट डिवायडेड. हांगा गोंयांक कशें आसा, सेंटराक काँग्रेसीची अँटी इन्कम्बन्सी आसा, हांगा गोंयांक बीजेपीची अँटी इन्कम्बन्सी आसा. सो इन दिस इज अ डबल वेमी फॉर यू. it is a advantage for us compared to Delhi, because हांगा दोन्ही पार्टीक अँटी इन्कम्बन्सी आसा. जरी सेंटर लेवलाचेर स्टेटीची चिंतनात, पूण एक आतां एक्स्ट्रापोलेट करता मनीस, आमकां परिवर्तन म्हणून इतले एश्युरन्सीस दिल्ले, पूण गेल्ली 21 म्हयने, 6 म्हयने, 3 म्हयने, 2 म्हयने, 100 दीस पयले आसा. 21 म्हयने जाले, 22 म्हयने जाले, अजून कांय जायना. तुमकां दोन्हीचो फायदो जातलो. तुम्ही म्हणटा तुमकां दोन्हीचो फायदो जातलो. बरोच फायदो जातलो असो दिसता. आमी समज जो आमचे अँटी इन्कम्बन्सी म्हणटा न्ही सरकाराचे 20 महिन्याच्या ताजे वाटे जातले आणि त्या खंयच उरचेच ना. कळ्ळें ताजे आमचो शेअर वचचो ना. अँटी इन्कम्बन्सी म्हणून एक कडेन वचपाचो एखाद्या वेळ काँग्रेसीक, तातूंत भितर आम आदमी करतले. इट इज नॉट अ लॉस टू अस. तुमचो शेअर वचचो ना, अँटी इन्कम्बन्सी तांचे भितर डिवायड जातले. समकल फायनल कमेंट्स. फायदो पळय, आतां जशी आमकां सगळ्यांक खबर आसा ही आम आदमी पार्टी आमची खंयसून तयार जाली. जेन्ना लोकपाल बिलाक लागून आम आदमी पार्टी आपली म्हणटा, अण्णा हजारे जेन्ना उपोशणाक बसलो, तेंचे थंयसून तेंचे कडसून स्प्लिट जावन ती एक पार्टी तयार जाली टू फायट अगेन्स्ट द करप्शन. हो मेन त्यांचा मुद्दो. जसे गोंयानूय लास्ट इलेक्शनाक आमी पळयलेले 0% करप्शन. सो आयज आमचो तो सीएम म्हणटा कितें तशें जावंक शकना. आम आदमी पार्टी तुमकां चड लागीची. आमकां लागीचे लोकांक खबर आसा. आयज जेन्ना आम आदमीचे 28 सीट येयले आनी तांकां जर सपोर्ट दिवचो पडलो जाल्यार बीजेपीन जर लायक मायंडेड आसलेले येते दिवपाक जाय आसलो न्हू. सो आम आदमी आसा ही सेक्युलरिझम. दे फॉलो सेक्युलर पार्टिजम which Congress is a secular party. Okay. So they would never go with BJP with a okay, they will come with you. They will definitely with, because that has been proved in Delhi. Today when they wanted the support, today Congress are with them. Okay. And they also I would only comment when they started their campaign, Kejriwal said that we will be voting for central, we will be voting for Modi. And this is a war mantra given the full and people believed them that time. Where I say in Goa also it will work because of secularism. Nothing else. सद्गुरू दोन्ही एक गजाल कळटा, दोन्ही पार्टी आम आदमी पार्टी आपली लागीची म्हणटात. वॉट इज फायनल कमेंट सारखे ह्या आजेने येता. फाल्यां जर केंद्राक अशी परिस्थिती येता की तांची त्या शिवाय सरकार जावपाक शकना, कितें चित्र आसतलें? खंयचे एखादे गुटकुटीत भुरगे दिसले की जो सगळे जाण ते आपल्याक जाय अशें करपाक वयता. सध्या आम आदमी पार्टी एक गुटगुटीत आनी छान दिसपी अशें हें आसा, त्यामुळे हे चल्लां. परंतु केंद्रान जे सरकार येतले पळय किंवा हांगा जे वोटींग जातले ते म्हाका दिसता की हांगा कॅन्डिडेट कोण आसतले ताजेरूय गोंयचे लोक बरेच ठरयतात, ताजेरूय अवलंबून आसतले. एका टायमार जशे वाजपेयीक म्हणून मत दिताले त्याच प्रकारे मोदीक म्हणून मत दिवचो असो भाजपचो प्रयत्न आसा. काही अर्थात ते योग्य आसा आणि तेतून सक्सेसूय जातले ते काही प्रमाणात. परंतु आम आदमी पार्टीचो जर तांकां हे घेवचो पडलो तर ते घेतले, किंवा काँग्रेसीक घेवचो पडलो तरी घेतले, कारण शेवटी कोणय विरोधान बसपा खातीर इलेक्शन लढयना, ते सत्तेर वयपाकूच. आणि त्या टायमार आम आदमी पार्टी जर अजून तरी अनटचेबल अशी ना किंवा ती अधिकाधिक स्पर्श करचो अशीच आसा, त्यामुळे दोनूय पक्ष घेऊ शकतात. सो म्हाका दिसता इतल्याचेर खूप इंटरेस्टिंग एनालिसीस जाला. एक गजाल कळटा की इफ आम आदमी पार्टी बिकम्स अ किंग मेकर, एनीथिंग कॅन हॅपन. सो त्या हातूंतल्यान आमी सध्या हांगा थांबतात आणि खूप एनालिसीस करपाक येता त्या आठवड्या भितरूय करतले. इलेक्शन पावत आसा जो एनालिसीस चालू आसतले. तुम्ही 4 जाण आयले आनी इतली बरी चर्चा केली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.